परिसर जो मोठो डोंगर आशिल्लो तो कन्वर्ट करून आज इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे उद्घाटन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हातान जाता. सगळ्यात पयलीं गोंयांक एक मोठे अचिवमेंट आशिल्लो तो जालो आनी हो सगळें काम आज जरी बाब मनोहर पर्रीकर नाशिल्लो तरी ताणें सुरवात केल्ली आनी सुरवातीचे एक्विजिशन प्रोसेस आनी बाकीचे टेंडरींग प्रोसेसा हांव स्वता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो आनी तातूंत एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता जो प्रोजेक्ट आमी त्या वेळार चालू केल्लो तो आज सक्सेसफूल जाला आनी ताचो लोकार्पण सोहळो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हातांत जाता. सर नावाबद्दल कितें सध्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मनोहर टर्मिनल्स म्हणून नाव दिल्यात पळयात सर. तर एकंदर ह्याच्या पहिली लोकांची मागणी आशिल्ली की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे दिवचे म्हणून, कारण जे नाव दिता ते युनियन मिनिस्ट्री दिता. हे युनियन मिनिस्ट्रीक आमी सजेस्ट केला भोवो पक्षान की त्याचे आन्सर तुमकां 1 तासात 2 तासां भितर मेळटले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.